आमी फकत आमकांच सगळें सुगूर करून दवरता. तेंक सगळें घेवन वेतलें कितें पेटयेंत मागीर आमी मेली म्हणटोच कांय वचचें ना. पूण कित्याक हें अशें आमचें जिवीत? तर हें सगळें आमी आमच्या सोयराणांत येवन आमी जेजू आमकां सांगता ते प्रमाणे जेजू जावन आसा सर्गीचें राज, ताका आमी जितलीं चिटकोन रावतलीं आमकां कितें जाय? फकत शांती जाय आनी आनंद जाय. आनी ह्या शांतीन आनी आनंदान आमी दुसऱ्यांक शांती आनी आनंद वांटतले आनी हे परी दुसऱ्यांचें जिवीत उदीक आनी उदीक बरें जावंक लागलें. ताचो पवित्र आत्मा आमकां दाखयतलो कशे भशेन हें सगळें चलता तें सावरांक जाय. आनी तेन्ना जेजून आमकां दाखयलां कितलें ताणें दिलें पळय तें. ताणें आपलो जीवच रगत सगळें वारयलें आमचे पासत आनी पुनरुज्जीवन जावन तो आतां आमकां ताचेंच जिवीत दिता. तें पत्करून आमी ताकाच आमच्या उतरांनी कोन्यांनी चालींतल्यान दिवया. सगळीं जाणां आमचे हात अशें उंटेन दवरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कारान तो आमचे कुडींत मनांत ओतम्यान भरोन येता. सगळे आमचे भितर किरकोळ वस्तू आसात त्यो सगल्यो ताका ओपून दिवया, ताका भेटोवया. सुस्कार भायर सुटना ताच्या नांवान ती भायर काडया. तेन्नाच की आमकां ताच्या नांवांत सुटका मेवतली. हे सगळे देंवचां, सगळीं दुयेंसां, सगळें नाका जाल्लें भितर आहा तितलें तें काडून आमकां तो शांतीन आपली बदतलो. आनी ह्या समाधानांत आमी देवाचें राज लागीं पावलां म्हणून परगट्टले हांव.